नमस्कार. आज म्हाका अमेरिका दाखून एक बॉक्स पार्सल आयले. भारी एक्सायटेडली हांव तें ओपन केलें आनी तांत भितर एक चंद कोंकणी पुस्तक मेळ्ळी म्हाका. तें कोंकणी पुस्तक हांव तुमकां दाखयतां. चेडवाल पुस्तक, चंद इलस्ट्रेटेड पुस्तक आनी तेजें नांव प्लॅनेट पत्रोडो म्हणून. तुमकां भारी आश्चर्य जावच्या पुरो प्लॅनेट पत्रोडो म्हणून कसले दवरला म्हणून. ताजे विशयार आमी उलोवचे आसाची. तशीच ह्या पुस्तकांत भितर कसं आसा आनी ताजे कसले तें केला, कोणाल खातीर केला, हे सकट विशय आमी उलोवचे आसाचे आजी. कित्याक म्हळ्यार आमगेलो जसाची अमेरिका दाखून लायव्ह अक्षता नायक म्हणून. अक्षता, तुका हे कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. तशीच हे पुस्तक तूं प्रकट केलेले खातीर तुगेले भारी एक चंद पुस्तक जाल्लेले खातीर तुका अभिनंदन सांगता. थँक यू. नमस्कार. प्रथम जावन हांव निमगूत तुका हे पुस्तकाचे आयडिया कसले आयली तुका, कशी आयली, हे कोंकणीन कोरका म्हणून कसले आयडिया आयली तुका? वय हांव ल्हान आशिल्लें तेन्ना म्हाका खंयचें कोंकणी पुस्तक अशें नाशिल्लें. स्टोरीज हांव आयकल्लें, मामान सांगिल्लें, आज्यान सांगिल्लें, तसले वटू आयकल्लें, बट पुस्तक अशें नाशिल्लें. आनी हांव हांगा अमेरिकेक राबून ऑलमोस्ट 19 years जाल्या. म्हगेल धूव आतां नेक्स्ट म्हयन्याक तिका 4 वर्स जाता. सो पॅन्डेमिक सुरू जालें तेन्ना ती 2 वर्सांची आशिल्ली. तिगेल बर्थडे नेक्स्ट दिवसू इज वेन द वर्ल्ड शट डावन फॉर द पॅन्डेमिक. सो तीन घरकड आशिल्ली तेन्ना तीन उलोवच्या मस्त सुरू केलें. म्हाका कळ्ळें की ती हांव तिगेले कोंकणींत उलयलें रे, ती कोटू कळटा, बट रिप्लाय ती खाली इंग्लिशान दिता. म्हळ्यार घरकड आमी इंग्लिशान उलोवचें. माय हजबंड इज अमेरिकन, सो घरकड मोस्टली इंग्लिशांत उलोवचें. कोंकणी तीन आयकल्या हांव म्हगेल मम्मी डॅडी लेग उलयता फोनार. मस्त 2 वर्स जालें तीन तांकां पळयनी. सो तिगेल कोंकणी कळटा, उलयना. सो तें कशें करचें, कसन करचें म्हणून. सो तिगेल खातीर हांव एक बुक्स बरोवच्याक सुरू केलें. खाली अशी वर्ड्स आनी दवन पळय तिका दाखोवच्याक. कडेर हांव लेखलें की असल बूक म्हाका केन्ना नाशिल्लें आनी की असल खंयचे कंटेम्पररी डिजायन जाल्लें तसल कसलें ना कोंकणी पुस्तक चेडवां खातीर. सो ताजे खातीर हांव करचें डिसायड केलें. भारी चंद पुस्तक. आता भितर पुरा जाणां दाखोवचें जाल्यार अशी सना सना चंद पिक्चर्स आसाची. ताजे वटू ताजे अशें बरयलां सुणें, माज्जर, डुक्कर, मांकड अशी इंग्लीश लिपीन बरयला. गाय आनी पक्षी अशें पुराय बरयला. भारी चंद चित्रण पुराय आसा. जाल्यार हाका तुमी पत्रोडो म्हूण कसलें नांव दवरलें? Pathrodo is a matter of pride for Konkani people. This was a matter of pride for me. So I thought it fit in well together. Everyone, when Pathrod kelel tenna, kit like zala Pathrodo, kit chand zala Pathrodo, tasal what to words use karta describe karchak. And I wanted those same ones to be used for my book as well. Maybe not delicious, but everything else. And so taj khatir hum Pathrod mon naam davarla. Very nice. I mean, it sounds nice too. Planet Pathrodo. The P and the P together sound good. भारी चंद एक खुशी जाता पळयता नाही. जे प्रिंटींग क्वालिटी जो अंतुले तुम्ही बरयलेले तांत भितर अशी एक फोनेटिक्स तुम्ही इंग्लिशान टेक्स्ट दिला. अशी एक कन्ना चित्र जावन सु म्हणून सांगून दिला. आणि ते आमकां वाजितनाची पक्कने आमकां कोंकणी कळना म्हणून जाल्यार ते वाजितनाची आमकां कोंकणीन उलयल्या बरें जाता. हाजी मातशी तुगेले कशें थॉट आशिल्ले? हांव इंग्लिश स्क्रिप्ट यूज केलें, रोमन स्क्रिप्ट यूज केलें बरोवच्याक. म्हळ्यार आय वॉन्टेड इट टू बी एक्सेसिबल वटू लोकांक. कोंकणी कळना जाल्यार बरी वाचूच्या जाता म्हणून. सो ताजे खातीर हांव तें रोमन इंग्लिश स्क्रिप्ट यूज केलें. हांव आनी म्हगेल कजिन्सा वटांनी चॅट करतना इंग्लिशान बरोवचें ना. सो बेगीन ताजें हॅबीट आशिल्लें तशें करपाक. बट आय हॅड टू क्रिएट अ की अपर केस एन असल्यार न, लोअर केस एन असल्यार न, अपर केस पी असल्यार ट, तशी वटू डिफरेंशिएट करच्याक म्हळ्यार इंग्लिशान तसल तितलें ना पळय.
सो तशी डिफरन्शिएट करच्याक एक बेगीन की करपापणे आणि त्या बुका येद्राक आसा इन द फर्स्ट पेज त्या बुकार आसा की की कशी असल अल्फाबेट पळयल्यार कशी प्रोनाउन्स करचे म्हणून. सो देन वर्ड बरयले ताजे तुगू फोनेटिक्स आणि ताजी आयडिया आयलेल म्हळ्यार हांव फर्स्ट खाली वर्ड्स बरयले आणि हांव मिगेल बामणा दाखयलें. ही इज अमेरिकन. ही रेड ऑल द वर्ड्स. He read them all wrong. पण म्हाका कळ्ळें ताण कसले तशें वाजिल्लें म्हळ्यार इंग्लीश मात्र येता जाल्यार बेगीन वर्ड्स तशी सावंड जाताच. सो ताजे खातीर तें फोनेटिक्साची आयडिया आयलें. So to take it one step ahead, बुकांत एक QR कोड आसा in the beginning. With the key, there's a QR code. त्या स्कॅन केल्यार आमगेल वेबसायट आरी littlepataka.com. ऑडिओ फायल्स आसाची. And you can listen की त्या वर्ड खाली वाचून पळोवचे न्हय, आयकुच्या वरी जाता. हांव म्हळ्या कोंकणींत ऑल द डिफरंट वर्ड्स. सो सम आयकून सम शिकच्या जाता. सो कोंकणी कोणाक येना तांक वरी शिकच्याक इजी. The idea is ki Konkani is a small community. We are a small community. Amgel language, amgel culture, ami davarka zalari, ami matra davan घेवची नाही. Ami share karka. We have to make it accessible to everybody so that it survives. And so this is my way of doing that. Creating children's books that help promote that, as well as making sure that we keep Konkani going for a much longer time than it would have. Books na zalari. व्हेरी नायस. व्हेरी नोबल थॉट तुगेले विंगडांक आमी कोंकणी शिकयले आमगेली कोंकणी आनी काही वाडटा म्हणून सांगून. आणि त्यानंतर चेडवांक आमी कोंकणी शिकयल्यार तांणी चड हे करताची म्हळ्यार तेमी आनी फोनेटिक्साचे जे एकदम फास्ट शिकताची वय. आनी हे चेडवांक तुमी ताजे ऑडिओ फायल्स दिवचे तेमी लायक आयडिया. त्या म्हळ्यार जी इंटरनेटार आमी फायल्स शेअर करूं जाता आणि ते ऍक्सेसिबल करूं जाता तेमी एक लायक आयडिया. हातूंत भितर अनेक चंद विषय पळयला हांवें. एक कसं म्हळ्यार एक चंद चित्रस एक चेरडालें आनी ते प्रत्येक पेजान तूं ते येता. ते चंद येता आनी हांव हेजी बॉक्स ओपन करतना त्या चित्रा ओटू म्हाका एक डॉल मेळ्ळें. एक भारी चंद एक क्यूट एक डॉल आणि एक भारी चंद हाजी मागशीची काणी कसं नाही म्हाका आमकां देखून सांगा. वय ताजे इन्स्पिरेशन फुल मिगेल धुव एवा म्हूण तिगेल नांव. ती 2 वर्सांची आशिल्ली तेन्ना तिगेल दिस इज हर फेवरेट आउटफिट तेन्नाचे. ब्लू कुर्ता आनी येलो पॅन्ट तिगेल बूट्स तेन्नाचे तें ओटू तिका मस्त आवडटा आशिल्लें. सो आमी हे बूक करच्या सुरू केलें तेन्ना हांव बूक मात्र न्हय ब्रँड क्रिएट केल्या. द कंपनी इज कॉल्ड लिटल पटाका. सो इट्स मोर देन जस्ट बुक्स बट बूक फर्स्ट आशिल्लें आमी केलें. सो त्या ओटू करतना हांव एवा बद्दल मस्त उलयत आशिल्लें मिगेल इलस्ट्रेटर्स ओटू. तीण केल्यार अशें करता, तीण उलयल्यार तशें उलयता, अशी पळयता, अशी बसता, अशी चमकता. सो तांणी सांगलें आमी तिगेलें कसो दुसरी करचे बदला तिगेलें करया चित्र. सो तशें थंयच्यान सूर जालेलें कडेर आयडिया एकदम आमकां मस्त आवडलें. सो लिटल पटाका इज फुल्ली एवा. मिगेल बिझनेसान हांव लिटल पटाका वरी तिगेल निमित्त जालेलें. शी इज अ लिटल पटाका. ऑल चिल्ड्रन आर इतल पोटेन्शियल उरता तांकां. बेगीन स्पार्क ऑफ एनकरेजमेंट दॅट्स वॉट दे नीड. सो ताजे खातीर लिटल पटाका म्हूण नांव दवरलें. बट एवरीथींग फॉर मी हॅज बीन एन इन्स्पिरेशन फ्रॉम हर. अँड सो दिस इज ती हाजी नांव तीन दिल्या मिनी एवा म्हणून. तिगेले कुर्ता तिगेले पॅन्ट्स ओटू घाल न्हू. सो आनी हांव हें डॉल केलेलें मिगेल हांव लॉन्च केलें त्या 2 पुस्तक. हांव एक कोंकणींत केलें आनी हिंदींत केलें. हिंदी इज प्लॅनेट पिचकारी. सो दोनी लॉन्च केलें तेन्ना हांव ऑनलायन फंड केलेलें ते प्रिंट आनी ओटू करता. सो तें करतना ताका बेगीन कसं न्हय एक्स्ट्रा उरता. खाली बुक्स आसल्यार इतल बेगीनशें बोरिंगशें जाता. सो एनी एक्सायटमेंट कशें. सो तेन्ना हांव ऑनलायन डॉल्स आनी पळोवच्या सुरू केलें. बिकॉज रायट अरावंड देन मिगेल धुव्याक वरी डॉल्स आनी ओटू मस्त आवडटाच खेळच्याक आनी. सो हांव तें सुरू केलें तेन्ना म्हाका एकली युक्रेनांतून मेळ्ळी एट्सींतू. अँड तिगेल डॉल्स शॉप एकदम लायक आशिल्लें. एकदम डिटेल्ड व्हेरी वेल मेड. सो हांव तिक मिगेल इलस्ट्रेशनाचें एक इलस्ट्रेशन हांव तिक पेटयलें आनी सांगलें म्हाका असल डॉल जावका तूं करच्या जातवें. आनी तीन हँड डॉल 3 दिवसां भितर करून म्हाका फोटो पेटयलो. अँड शी सेड वय जाता.
कितल म्हूण निमगेल तेन सांगलें एक्सपेन्सिव आशिल्लें. सो आय सेड म्हाका होलसेलांत करचें जायश ना, बट तूं तें $1 केल्लें हांव म्हगेल धुवे खातीर घेता. तें म्हाका युक्रेना दाखून हांगा आयले नंतर हांव डिटेल पळयलें. तिणें एक्चुअली पॅटर्न पेंट केलें ऑन द क्लॉथ. हात राईट वयर तुगू जाताची, पाय मूव करच्या जाता, राईट शू काडच्या जाता, केस हेअर बँड काडच्या जाता खेळच्याक, कानांत इयरिंग्स आसाची. इतलो ओटू तीन डिटेल दिल्या एक्सप्रेशन आनी ओटू इलस्ट्रेशनान ती ओटू पेंट करता. It'll in detail Dilya, that I was completely floored and I had to buy it. So ताजे खातीर हांव हे करच्याक decide केलें. I said even if it's expensive, I think combination असल्यार पळय like जातलें. Plus चेडूं शिकोवचें जाता दोळो, कानू, हातू, पायू ओटू शिकोवचें जाता हें दाखोवन वरी. आनी तांकां वरी बाकीचे खेळच्याक तांगेलें इमॅजिनेशन कितें लायक उरता. खेळच्याक वरी तांकां आवडटा. या तू या डॉला निमित्त तू एक तुगेले सगळे प्रोजेक्टाक फोर्थ डायमेन्शन दिल्लें म्हूण म्हाका दिसता सर. ते म्हळ्यार तू ऑलरेडी तांत भितर 2D एक पिक्चर आसा, टेक्स्ट आसा आनी ताजे नंतर तू वय ऑडियो फायल्साय दिलेलो आसा आनी फोनेटिक्साय दिलेलो आसा. वय तशीच हे एक जिवंत एक ताका एक डायमेन्शन दिलें तुवें. म्हळ्यार चेडूआंक वय भारी म्हाका मस्त खूश जालें कशें म्हळ्यार एक पुस्तकां आशिल्लें एक कॅरेक्टर भायर जिवंत जावन भायर येवन तांणी तांगेलो ओटू केन्नाय वय ते पुस्तकां कनेक्ट जावन आसची वरी आनी तिगेलो ओटू एक वय संभाशण करची वरी कोंकणी संभाशण करची वरी म्हाका ते वय आयडिया मस्त आवडलें. हे चेडूआंकय पुराय मस्त चेडूआंकय मस्त खूश जावन आसच्या पुरो म्हूण हांव लेखता. तुका वपासता ह्या विशयार हांव मस्त वय मिगेल धुवेक वरी कितले आमी केस बांदिले तिगेल तोंडार ऑलवेज केस उरता. सो हांव तिका सांगता उरता केस म्हाका शिकरी, केस म्हाका शिकरी. सो ती आतां हे डॉलाक घेवन सांगता मिनी एवा केस म्हाका शिकरी, केस म्हाका शिकरी. सो नायस व्हेरी क्यूट. सो अनेक फावट तुका त्या विशयार अभिनंदन दिता हांव. म्हाका मस्त थँक यू. खूश जालें वय. सो आतां हे पुस्तकाचे आमी एक पंत तुमगेले वेबसायट पळोवया. एक पंत हांव वेबसायट हा आमगेले विक्षकांक दाखोवच्या इश्ट पावता ताजे ओटू आमी उलोयत. त्या वय वेबसायटान तूं तुमी ते पिक्चर्स दोनी जे पिक्चर दाखयलेले आसा हे वेबसायट वय तुमगेले अशी आमी अगोर वय सकयल स्क्रॉल करता चमकल म्हूण जाल्यार ते दोनी वय आमकां पिक्चर दिसता पुस्तकाचे. एक प्लॅनेट वय पत्रोडो म्हणून आनी एक प्लॅनेट वय पिचकारी म्हणून हे दोन्ही पुस्तक वय त्या एकच हिंदीचे न्हय. वय सेम पुस्तक दोन लँग्वेजान. एक कोंकणींतून म्हाका एक हांगाच हिंदीन. चेडूं वरी दाखोवपाक आशिल्लें हा की पिचकारी हिंदी हांव हिंदी स्क्रिप्टांत देवनागरी स्क्रिप्टांत बरयल्या. सो ओके तांकां दाखोवपाक आशिल्लें की लँग्वेज पळयतना हा हांगाच लँग्वेजीस कशें इंग्लीश आसा, वय स्पॅनिश आसा, इतलो वटू आसाची. वय बट वटू इंग्लिशान बरयलें उरतना. सो वय हिंदींत केल्लें दाखोवच्याक की दुसरे स्क्रिप्टांत वरी बरोवच्या जात लँग्वेज. इट्स एक्सायटींग फॉर देम. दुसरे वय डिफरंट वे ऑफ लुकिंग एट लँग्वेज कळ्ळें. वय सो तें करच्याक हिंदींत केल्लें. आनी एक दाखोवच्याक की इंडियान तूं युजली इंडिया दाखून भायर गेल तेन्ना इंडियन म्हूण एकदम कसं ना इट्स अ ब्रॉड ब्रश टू पेंट समबडी एज इंडियन. वय इंडियान कितल डिफरंट डिफरंट आसाची. वय सो तें दाखोवच्याक वरी हांव दोन लँग्वेजीस केलेलें. अ साऊथ इंडियन लँग्वेज दॅट इज नॉट मेनी पीपल स्पीक and a वय North Indian language that is spoken more widely. So वय दोन्ही ते differences दाखोवच्याक एक country दाखोवन ह्या दोन आसाची. पळया कितले different आसा. Some words can sound similar, वय but वय still some can be so different. वय. सो मुखारी पळयतना हे आनी एक व्हिडिओ तुमी दिला बारी चंद व्हिडिओ आसा तुमगेलें एक्सप्लेनेशन आसता भितर. सो आमी अबाउट Thank अस you. चमकल म्हण जाल्यार तांतू तुमगेले तुमी कोण केल्लेले म्हळ्यार काही दिसता म्हाका ह्या विशयार मस्त तुमगेले दोन तीन मिनिट हे Yeah? तुमगेले फोटो तशीच हे हान्नी कोण. Well, Yogita आणि अनुश्री म्हणून आमगेल डिझायनर्स ओके इलस्ट्रेटर्स. ओके योगिता मोस्टली वटू ड्रॉइंग करची मोस्टली योगिता ना. हा अनुश्री ऑल्सो वटू मिगेल ते वर्ड्स आसा लेटर्स ती हातान करता. So those are all hand done, the letters, which is unusual. ओके Normally खंयचे एक font use कोण करताच ना. करेक्ट. ती actually each letter हातान करता. हो So they're both of them are helping me design it, branding, design elements, illustration. वटू तांणी दोगो लोक करताची. म्हाका वटू मागता तसा.
हांव कसंकी एक गिचून तांकां एक दाखयता आनी लायक इलस्ट्रेशन कोण कडेन म्हाका दिताची. भारी चंद जाला, मस्त चंद जाला इलस्ट्रेशन, क्यूट क्यूट पिक्चर्स. तशी आमी तुमगेल्या वेबसायटाचे शॉप म्हणजे पेजाक चमकल म्हण जाला री, या शॉप पेजाक चमकला री, थंय हे भारी चंद उपास डॉल आसा, ताजे वटू पुस्तक मेळटा. हे एक बियॉन्ड द लायन्स म्हळ्यार एक बूक आसा, कलरिंग बूक म्हळ्यार तुमगेले पिक्चर्स तांताशिलेची पिक्चर्स बुकांत आशिल्ले, ते तुमी हाडून विंगड विंगड तांत भितरी कलरिंग करूंक ऑप्शन दिला. तशीचे आनी म्हाका चमकल म्हण जाल्यार ते ग्रिटींग कार्ड आनी हें पुराय आसा सकल चमकला रे तांतूची, हे डॉलाचे चंद. डॉल आनी नेक्स्ट फोटो आशिल तो मिगेल धू आशिल तांतू वेअरिंग द सेम ड्रेस. वय ही धू न्हू, ही रवा, हां, wearing the same dress as the doll. तिगेल त्या ड्रेसार ते इलस्ट्रेशन जालें केलेले. वय चंदस सकल चमकल म्हण जाल्यार आनी की एक केलो हें आसा म्हळ्यार स्टिकर्स आसाची, पोस्ट कार्ड्स आसाची. वय आनी स्टिकर कलेक्शन तांतुले. वय वय ह्या वटू आमी ते फंड्रेजर केले तेन्ना ताजे खातीर रिवॉर्ड्स दिवपाची, कोणी दुड्डू प्लेज केले री ताका रिवॉर्ड्स दिवपाची. सो त्या रिवॉर्ड्सा खातीर आमी हे 2-3 एक्स्ट्रा केले. ते कलरिंग बुक वरी ताजें नांव बियॉन्ड द लायन्स, म्हळ्यार चेडूंक कलर करतना लायनांत युजली उरनाची, देर आउट ऑफ द लायन्स पळय. And one of the big things Little Patakache is to help them look beyond. आमी कितले केले सोसायटींत there are still expectations की चल असल्यार अशुरका, चल्ली असल्यार अशुरका अशी ड्रेस करका, हे प्रोफेशना वचका, तसो वटू एक्सपेक्टेशन्स आसाची. सो ताजे खातीर बियॉन्ड द लायन्स, लुक बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन्स तशें करच्याक ताजें नांव आशिल्लें. ओके, सो आतां तूं सांगलें हे फंड रेजिंग तूं प्लॅन केलें म्हूण सांगू न्हू, निजावन हें भारी चंद आनी भारी लायक क्वॉलिटीचें पुस्तक, इतली लायक क्वॉलिटीचें म्हाका दिसता कोंकणीन तूं मस्त उणें येवन आसचें पुरो. आनी तेवे चेडवांक खातीर, हे सान चेडवांक खातीर आयिल्लें हें पुस्तक म्हाका इतली चंद, इतली लायक क्वॉलिटीचें फर्स्ट म्हूण दिसता. म्हाका मस्त खुशी जाता तें पळयतना. सो हाजें तुमी कशी हें केलें विकचें, जो कशी फंड रेजिंग हाजें मस्त कस जावन आसचें पुरो, कशें केलें तुमी? वय तें प्रिंटींग जालें मणिपाल प्रिंट प्रेसांत. सो तांगेल क्वॉलिटी आनी वटू तांणी म्हाका दाखयलें, मस्त आवडलें. सो तें करचें म्हूण डिसायड जालें. एक पण तें डिसायड जाले भितरी आमकां कळटना वय कॉस्ट कितलें आनी वटू. सो कळ्ळें की कितलो दुड्डू जावका म्हणून. इनिशियली आयडिया आशिल्ली की आमगेलें दुड्ड घालून वटू करचें, बट पॅन्डेमिक जालें तेन्ना देर वॉज सो मच अनसर्टनिटी की काम परत केन्ना सुरू जाता, कसन जाता. सो ते अनसर्टनिटीन तूं आमी डिसायड केलें की इन्स्टेड ऑफ आमगेल दुड्ड घालच्याक वी विल सेट अप प्री ऑर्डर्स. सो ते फंड रेजरान तुमी दुड्ड दिल्यार प्री ऑर्डर करचें बुक, इधर कोंकणी बुक मात्र, कोंकणी और हिंदी बुक मात्र, दोन्ही करेत. ताजे वटू डॉल तसं वटू आमी केलें $25 कितलें, $50 कितलें म्हणून आमी डिसायड केलें. मस्त लोकांक दिलें. हांव एक्चुअली सरप्रायज आशिल्ली. किक स्टार्टर म्हूण तें वेबसायट, इट्स द प्लॅटफॉर्म फंड रेज करच्याक. आनी हांव एकदम नर्वस आशिल्लें, म्हळ्यार हे ब्रँड हांव लॉन्च केलेलें न्ही. इट्स नॉट ओल्ड ब्रँड विथ न्यू प्रॉडक्ट्स. हांव ब्रँड वरी तें किक स्टार्टरावट लॉन्च केलेलें. सो आय वॉजंट शुअर की कोणी दुड्ड दिताच की ना की हाका म्हणून. फोटो नवीन, ब्रँड नवीन, पुस्तक नवीन, डिझायन नवीन, आयडिया नवीन. सो हांव लॉन्च केलें, बट $10,000 रेस करचें आशिल्लें. 5 दिवसां भितर जालें. 1 म्हयने कॅम्पेन आशिल्लें. 5 दिवसां भितर आमकां $10,000 जालें. तुमी वरी आमकां वर्ल्ड कोंकणी सेंटरान वरी मस्त सपोर्ट केलें. सो तें जाले नंतर बाय दी एंड ऑफ इट आमी 16,000 वयरी कलेक्ट केलें त्या फंड रेजरान. सो आमगेल फर्स्ट फंड रेजर एकदम सक्सेसफुल आशिल्लें. सो ताजे आमी ते कंप्लीट 30 दिवस कंप्लीट जाले नंतर आमकां ते मणिपाल ऑर्डर आनी दिवन करचें जालें. सो कडेर तें प्रिंट आनी जावन आयलें. कडेर आमी शिप आउट केलें. हांव सम बुक्स हांव थंय मणिपाला दाखोवन बँगलोरा पेटे म्हळें. आमगेले इलस्ट्रेटर्स बँगलोरांत आसाची. सो तांणी थंयच्यान इंडिया ऑर्डर शिप केलें. आनी म्हाका हांगा पेटयलें. हांव US आनी कॅनडा ऑर्डर्स हांगच्यान केलें.
आम्ही थोडे पिक्चर्स आसा तुमगेले जे सक्सेसाचे पुराय ते एक पण थोडे पिक्चर्स पळोवया तेजे वटू तुमी उला हे केन्ना कळलेले हे म्हळ्यार तेची बुक स्टोर्स दिसते सो आता ही बुक्स हांगा हांव वर्मॉन्टांत रावता युएसांत हांगा वर्मॉन्ट बुक स्टोर्स जातात ही बुक्स आसाची which is very exciting for me. कोणी लेखिल्लें प्लॅनेट पत्रोडो म्हूण बुक इतल सान एक स्टेट बुक स्टोर खंय उरतलें and on top of that I think तुमी एक zoom in केलें next photo आसा so tant वरी तांणी actually it got picked as the staff pick because हांव थंय गेलतें तांकां निमगिलें कोणी घेतेसाच वे हें म्हणून and they were one of my biggest supporters early on हांव तांकां वचून सांगिल्लें अशें करतासा म्हणून तांणी सांगलें वय तुगेले बुकाय भितर आमी दवरताच बुक स्टोरांत इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बुक स्टोर्स हांगा वर्मॉन्टांत सो हांव तांकां वचून निमगिलें कोणी घेताच वे सो दे सेड वय फर्स्ट येवन तांकां इलस्ट्रेशन्स दिसता they're very excited about it कडेन तांकां कळना की कसं नाही म्हणून बट आमी खाली तांकां वचून ओपन करून दाखयलें इट्स अ व्हेरी इजी सेल 5 मिनटां भितर तांणी घेवन वतात सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सेल एट ऑल इवन इन अ स्टेट लायक वर्मॉन्ट हांगा मस्त कसं नाही कोंकणी मस्त इंडियन्स तसल कसं नाही ना सान स्टेट हांगा हांव ಒಟ್ಟು ಮಿಗೆಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಚಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ತು ಕಿತ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅವನಸ್ತ ಪುರೋ ಏಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ घर ಕಡೆ ಆಲೋಚನೆ करू जाता there were 56 books की कसं boxes आशिल्ली ती कडेर अनेक बुक स्टोर हांव वचून ಒಟ್ಟು बुक साइन केलें बिकॉज हांगा चेडूं आनी मस्त आवडटा तें ऑथरान साइन कोन्न आसल्यार पळय बुक्स तो हांव ಒಟ್ಟು साइन कोन्न आयली तांकां सेल करपाक Yeah, first box open first box open केलतेना खुशी जात पळयतान बुक्स yeah हा या हिंदी वर्जन हिंदी वर्जन वय छत्री पेड वय हा मिगेल कस्टमर्स आनी ಒಟ್ಟು माक फोटोस पेटलेल हांव तांकां मेळतना हांव हांगच्यान शिफ्ट केलतना तांकां मेळलेल तांणी हे ಒಟ್ಟು फोटो शेअर अनेक बुक स्टोर हांव वचून ते डिस्प्ले लागी हा फर्स्ट टाइम हांव स्टोरान डिस्प्ले पळयलें मिगेल बुक्साचे सो थंय वचून फोटो काडलेल व्हेरी गुड ह्या दिवाळी टायमारी एवान केलेलें दिवाळीचे दिया हांव एवाक दिलेल तीन वचून मिनी एवा येद्रादोन बशिल्ली वय तेच म्हणला एक चेडू हांकां ते एक पार्ट ऑफ देयर लाईफ जाता एक डॉल तांणी ताजे वाटे कनेक्ट करून येताची so they want to celebrate everything with that doll बारी एक लायक आयडिया आनी तुका पस म्हाका खुशी जाली त्या पिक्चर्सांनी पळोवन वर्मॉन्ट तसले एक प्लेसान तूं कोंकणी पुस्तक एक ताजे स्टॉलार आस शेल्फार आसा म्हणटना आमकां एक अभिमान दिसता आनी ते अभिमान तूं दिले म्हणटना आमकां आनीक तुका अभिनंदन सांगया म्हूण दिसता थँक्यू म्हाका वरी लायक जाता वचून पळोवच्याक हांगा वरी मस्त कॉन्फरन्सीस आनी हांव उलयल्या ताजे बद्दल मजा जाता लोकांक प्लॅनेट पत्रोडो म्हूण तांगेले एक सांगून घेवच्याक पळय मजा जाता नेक्स्ट कसं आसा जी नेक्स्ट वर्जन जे येवचे आसा की ह्या पुस्तकाचे पत्रोडो म्हळ्यार प्लॅनेट पत्रोडो ह्या पुस्तकाचे कोंकणीच्यानी करचे आसा नेक्स्ट इयर जाता ह्या वर्स न्ही ह्या वर्स हांव थोडे इंग्लिशाच करता आसा बिकॉज म्हाका लिटल पटाका मिगेल कंपनी इज नॉट जस्ट language books बाकीच वोटू करचे आसा आय वॉन्टेड टू शो की असल वरी आमगेल प्रोडक्ट्स आनी डिफरंट टाइप्स जाताच म्हणून सो आमगेल नवीन पुस्तक न्ही दोन प्रोडक्ट आयलींची एक इज अ जिक्सॉ पझल तांतू आमी प्रोफेशन्स आमी चेडूं आनी निमगिताना वॉट विल यू बी वेन यू ग्रो अप सो तांणी खंयचे आन्सर दिलेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड ऑफ द डे एक्सपेक्टेशन्स आसाची कसन जाव का चलीन कसन करेत चल्यान कसन करेत तसल वोटू आसाच ना एक्सपेक्टेशन सो ताज बियॉन्ड थिंक करच्याक आमी एक पझल केल्या रेग्युलर प्रोफेशन्स बट ते इलस्ट्रेशन्स केलेले डिफरंट रेसीस डिफरंट जेंडर डिफरंट कल्चर्स त्या प्रोफेशनान तू सो इधर तू ओरिजिनल पझल करेत ना जाल्यार ते 3 पीसेस आसाची मात मदेचे टॉर्सो अँड लेग्स ते मिक्स अँड मॅच वरी कोण तुगेलें ओन प्रोफेशन करेत So, an astronaut who cooks and dances. So, astronaut helmet, chef torso, and ballet legs or dancing legs. So, tasal tugele own kareta. So, kids get to look at what to do beyond what is expected of them.
that is important. आमकां encourage करच्याक चेडवांक. So तें एक puzzle. आनी second आमी केल्या affirmation cards म्हणून. That is to build confidence in children. ह्या लास्ट 2 वर्सांतू बिकॉज ऑफ द पॅन्डेमिक चेडवां मस्त हें जाल्यां की स्कूल ऑनलायन आसा सोशल इंटरॅक्शन कमी जाल्यां एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मास्क गेटिंग सिक सो मेनी थिंग्स हॅव हॅपन्ड सो तांकां अशी कॉन्फिडन्सांनी दिवच्याक कसन करचें हांव एवरी टायम पळयता मिगेल धुवेक हांव असल शिकयता सो ती काळोख आशिल्ली रूमा गेले लायट ऑन करतना म्हाका आयकता तेणी सांगिल्लें आय एम ब्रेव आय एम स्ट्रॉंग आय कॅन डू दीस आनी ती लायट ऑन करता सो तिका भंय दिसल्यार वरी ती वचून अशी उलोवन ती ऑन करता सो आय वॉन्टेड टू क्रिएट दॅट फॉर चिल्ड्रन सो आमी एफर्मेशन कार्ड्स केल्या आय रिस्पेक्ट माय सेल्फ आय एम इनफ आय हॅव फेथ इन माय सेल्फ तसल वोटू पळय आय एम स्ट्रॉंग आय एम लव सो तसल वोटू पळोवन टू बिल्ड कॉन्फिडन्स इन द चिल्ड्रन एस्पेशली इन अ टाइम रायट नाव वेर देर इज सो मच unknown, so much uncertainty. ताजे खातीर आमी ते कार्ड्स केल्या त्या दोन्ही आमी प्रॉडक्ट्स आता नेक्स्ट मार्च आता आमगेल आनेक किकस्टार्टर कॅम्पेन आसा सो तेन्ना आमी ते लॉन्च करताची दॅट विल बी सेल ओनली इन द US नॉट इन इंडिया दिस टाइम बिकॉज माय इलस्ट्रेटर्स हॅव बूम सो ते शिपिंग आनी करच्याक बेगीन त्रास जाता इंडियान तो बट इट्स बींग प्रिंटेड इन हैदराबाद प्रगती प्रिंट प्रेस म्हणून तांगेल हांगा प्रिंट जाता आसा US अंत मात्र आमी ऑर्डर्स करताची इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट आनी सपोर्ट करता जाल्यार आमगेल वेबसायटार सबस्क्रायब म्हूण आसा ताजे तुमगेल ईमेल घाल्यार वेन द कॅम्पेन रेडी आशिल्ली तेन्ना हांव ईमेल डेफिनेटली पेटयता आनी तुमी सपोर्ट करेत सो त्या दोन्ही इंग्लिशांत आसा हे कोंकणीच पुस्तकांनी आसा नेक्स्ट इयर पळोवचें व्हेरी नायस तुका मस्त एक हें सांगता म्हळ्यार विशेस दिता आसा त्यामुळे तुगेले हे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल जावं का तुगेले हे सगळे लिटल पटाका शुड बी अ सक्सेसफुल मॉडेल फॉर एवरी लँग्वेज टू एम्युलेट ऑन थँक्यू तुगेले आनीक चड पुस्तक येवं का आनी कोंकणीन सेकंड लेवल थर्ड लेवल एक फोक टेल्स कोंकणी फोक टेल्स Yes, Konkani folk tales. I want to do recipes. चेडवांक मिगेल धुवेक एस्पेशली कुक करच्या मस्त आवडटा सो तिका हांव रेसिपी शिकयत आसा हगूर उपकार करतन कसन घालचें तसं लोटू सो त्या रेसिपीज कल्चरा बद्दल कशी शिकचें खंयचें लँग्वेज तांगेल शिकचें तांगेल जेवचें खाण कसन तें शिकता तांगेल ट्रेडिशन्स कसन तें शिकता दॅट्स हाव कल्चर्स स्टे दॅट्स हाव यू लर्न अबाउट अदर कंट्रीज अबाउट अदर कल्चर अँड पीपल सो दीज आर द थिंग्स I want to do as well in Konkani and other languages from around the world. Very nice, very nice. तो म्हाका वापस सांगता आसाव तुगेले एक मॉडेल तुके अशी एक कोरका आनी एक पुस्तक कोरका एक कंपनी कोरका म्हळ्यार कोणेय एक पुस्तक बरयताची ते एक राबयता जाल्यार एक कंपनी कोरका अशी एक ग्रोथ आसुका ताका इतली प्रॉडक्ट आसुका आनीक मुखार कोरका म्हणजे एक मस्त एक इन्स्पायरींग जावन आसा तुगेले एक काम पळोवन मस्त जनाक इन्स्पिरेशन मेळ्ळो म्हणून हांव लेखता आनी कसले तुका तुगेले तसले एक मस्त जन आसताची तांकां कसले संदेश दिवचे आसता तुका कसले सांगता म्हूण दिसता वय अबा आयडियाज आनी वट्टू लोकां लेगुरताची आयडियाज कॅन बी गुड आनी गुड आयडियाज आसल्यार यू शूड डू समथींग अबाउट इट इजी ना इट कॅन बी स्कॅरी but you build a support group. Miguel support group is solid. My family is unconditionally, they support me no matter what. My dad had told me you hope for the best and prepare for the worst. So thanks Angela. I try to remember that. And then second thing he had told me was never get into so much trouble that even I can't bail you out. So I doniya mata doan geta whenever I come up with ideas or what to do next. But yeah, I think anyhow hanga Vermont anto US anto I'm a mentor for other business women who are just starting out, helping them ki business kash karche sur kash karche product asler market ant kash galche tasal to karcha how help karta so I think sangta urta especially women we have a problem standing up and taking credit for our work, our talent and our abilities. So I think sangta urta you have to stand up, take up your space, use your words and make sure you put your foot forward. Tama ek solid support group davan hai around you, whether it's family, friends, koni urachi, but go for it. Very nice.
तुगेले प्रोजेक्टा नांव लिटल पटाका जाल्यार तुगेले ताजी मातशी अशी आयडिया बदाची बिग धमाका जावन आसा आनी तशी तुगेले आय होप सो. सो तुका मस्त यश मेळ्ळो तुगेले पुरे कामान तूं म्हूण हांव तुका एक विश करता. तशी इतले वेळ तूं आमगेले Thank you. खातीर थंय सकाळ पालपल्यार आतां 9:30 जाल्ले जाल्यार तूं आतां आमगे येवन हांगा इतले वेळ समय आमकां दिलेले खातीर तुका हांव धन्यवाद सांगता. आनी अशीच तुगेले मुखारची कामां आमकां कळयता रावल्यार आमी तेजे विशयार मस्त जनांक सांगू जाता. सो तशी एक हय अभिनंदन दिताची हांगा हे कार्यक्रम समाप्त करताची. नमस्कार. नमस्कार. थँक यू.